नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो राज्यसभेर वचपाचो मार्ग क्लियर. बीजेपीन राज्यसभा खासदाराच्या वेंचणुकेक अधिकृतपणान उमेदवारी जाहीर केली. 24 जुलयाक वेंचणूक जावपाची. सद्याक काँग्रेसीन वा युनायटेड ऑपोजिशनान आपलो उमेदवार जाहीर केल्लो ना. काँग्रेस इन प्रिन्सिपल उमेदवारी घोषीत करपाचे उलोवन दाखयता. सोनसड्याच्या कोयराचो विलो लावंक सध्या उपाय काय ना म्हूण दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान हायकोर्टाक सांगले. सोनसड्याच्या इन्स्पेक्शना उपरांत कलेक्टरान हायकोर्टान हजेरी लायली. 10,000 मेट्रिक टन कोयराचो विलो लावपाचे उपाय काडूंक थोडो वेळ जाय म्हूण ताणें मागले. In the PIL related with the waste lying at Sonsodo at Margaon, South Goa collector today appeared before the High Court. South Goa collector submitted before the High Court that following the direction he himself visited Sonsodo site and submitted one preliminary report. In this report it has been mentioned that around 10,000 metric ton wet waste is lying at Sonsodo which cannot be transported or removed as of now. South Goa collector said that he is helpless right now to give any solution to this problem. But he said that after giving some time, he definitely will find some solution. Representing Goa Government Advocate General Advocate Devidas Pangam also submitted that he will personally talk to authorities of Saligaon Waste Treatment Plant and Kurchorem Waste Treatment Plant to find out whether some additional waste can be transported there for treatment. Granting time to the government authorities for finding some solution, the High Court has adjourned this matter for Wednesday. Mukesh Kumar for Prudent. माधय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक दिल्ल्या अवॉर्डा आड घाल्ली याचिका सुप्रीम कोर्टान दाखल. कोर्ट याचिका 28 नोव्हेंबराक सुनावणेक घेता. मुख्यमंत्री म्हणटा गोयच्या कायदेशीर झुजाक मेजर बूस्ट. माधय अभयारण्यान सुरू केल्ले कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे बांदकाम बंद करूंक गोयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान कर्नाटकाक दिल्ली नोटीसूय कोर्टाच्या रेकॉर्डार हाडटले. Sir, what happened today in Supreme Court regarding this Mahaday SLP? Supreme Court has admitted our SLP, fixed the matter for hearing in a week commencing from 20th of November, and Supreme Court has directed that the Chief Wildlife order should be produced on record before the Supreme Court. These are three orders in the sense that these are three observations of the Supreme Court in today's order. Sir, what is the status of order of Chief Wildlife Warden? He has already passed an order in the month of March, finally directing the Karnataka not to construct any project without obtaining any permission from him under Section 29 of the Wildlife Protection Act. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा गोयच्या कायदेशीर झुजाक मेजर बूस्ट मेळ्ळो. विजय म्हणटा जस्टिस डिले. कर्नाटक तांचे काम करून मेकळे जातले. आज 2023 ज्यो केसी चलता सुप्रीम कोर्टान ह्यो 2018 आनी 19 केसी हाजो अर्थ कितें. आज जेन्ना ही लीग ग्रांट जाल्या ही केस येतली 24 नाल्यार 25 24-25 तुजो येवपाची शक्यता ना. हाजो अर्थ दीस इज जस्टीस फर्दर डिलेड अँड जस्टीस फर्दर डिनायड. कर्नाटका इज सिटींग प्रिटी. कर्नाटका सुशेगाद आहा. कर्नाटकान सगळें केल्ल्या. आमचे गोंयचे सरकारचे आदवोगादांनी थंय मागूंक जाय आशिल्लें कंटेम्प्ट पिटिशनाचें कितें जालें. आमचे इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन जे आमी घाल्लें ताचो सोक्षमोग जाया म्हणून हाजेर क्लियर कट कळटा की ह्यो गोंया खातीर हो कसलोच विजय न्ही. गोंयचो कांय जैत जावंक ना कोर्टान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. विश्वजीत आनी आपले मदीं कसलेच कोफूसांव ना. विरोधक गरजे भायर एक इशू करतात. गोयचे उदरगतीक आमी दोगूय एक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पैकुळ पुलाचे उक्तावणाक उलयलो. 2 वर्सां फाटीं तावते वादळ उटंगरान आयिल्ल्या हुंवारान पैकुळचो पूल व्हांवन गेल्लो. विश्वजीत म्हणटा ही वेगळी सत्तरी. सगळीकडे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थाच्या बाबतीत आम्ही दिला. ह्युमन रिसोर्स बरो क्रिएट करून दिला. म्हणजे प्रत्येक PSC CSC RMD या सगळ्या लेवलाचेर गोंयांत ज्या पद्दतीत हेल्थाच्यो सोयी आसा तुम्ही खंयच्याय राज्यांत वचून कंपॅरिजन करून पळयात. तुमकां अश्यो सोयी खंयच्याच राज्यांत मेळच्यो ना. फक्त आणि फक्त गोंयांत आसा. ताज्या खातीर आमी कॉंग्रेच्युलेट करतात. तो प्रयत्न करतात. हांव कोण ते म्हणना. मागीर ते म्हणटले आपल्याचेर ओडून घेता म्हणटले. ते हांव तितून वचना. बट बरेचशे फावटी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो जावं ते विरोधक
एक कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या दोगांच्या मदीं अशा पद्दतीचे कसलेच कन्फ्युजन ना. राज्याचो विकास हो एकूच ध्यास. आम्ही ज्या तरेन संघटीत जावंक लागले आसत तरेन आनी आपुलकीन एकमेका बद्दल एक प्रेम, तसोच आमी तुमचेर प्रेम दायकतले, तुमचे वांगडा झगडटले, तुमचे कडल्यान हक्कान आमी कामां करून घेतले. म्हणजे आमचो मतदारसंघ आमचो आमी फुलू शकतले आनी आमच्या भुरग्यांक आमी न्याय दिवंक शकतले. हांव एक सांगता आयज की आमचो मतदारसंघ ह्या तरेचो मतदारसंघ हा, ज्या मतदारसंघाच्या माध्यमांतल्यान फुडले वेंचणूक आसूं काय खंयचेय इलेक्शन आसूं आमकां कांयच फरक पडना, कारण आमचो लोक संघटीत आसतना आमी ह्या तरेचो आवाज करतले की डायरेक्ट मोदीची जे मेजा पर्यंत वयतले. खूप बरें दिसता आज आमचे फायनली हो जे स्वप्न आशिल्ले आमचे 70 वासियांचे इतले वर्सांचे ते साकार जाले. आणि हे इतले शक्य जाले कित्या खातीर ही आमची डबल इंजिन सरकारा खातीर. आग्वाद जेल म्युझियमाची एंट्री फी कोणाक परवडपाची ना. टुरिस्टांबरोबर गोंयकारूय देशी टुरिस्टांक 200 रुपया, फॉरेनरांक 400, गोंयकारांक 100 रुपया फी. त्या भायर मोटारीक 4 वरां पार्किंगीक 100 रुपया, टू व्हिलरीक 50 रुपया दवरल्या. टुरिस्ट म्हणटा चडांत चड 50 रुपया आसूं येता. गोंयकार म्हणटा गोंयकारांक इतिहास कळूंक जाय जाल्यार एंट्री फी आसूंक जायना. आग्वाद जेल म्युझियमात देशी टुरिस्टांक 200 रुपया दरेकी फी, विदेशींक 400, गोंयकारांक 100 रुपया एंट्री फी. देशी टुरिस्ट म्हणटात 200 खूब जाता, चडांत चड 50 जाय. एंट्री फी बरोबर पार्किंग फी खूब आसा. मोटारींक 100, टू व्हिलरींक 50 रुपया. लोकांनी येवंक जाय जाल्यार रेट देंवोवची. 200 इज कॉस्टली है, थोड़ा बहुत तो कॉस्टली है, नॉट अफोर्डेबल वाई. और पेमेंट अगर 200 लिया जा रहा तो उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था भी सरकार को करानी चाहिए. वो गवर्नमेंट को इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करानी चाहिए. सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो रेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसी हिसाब से क्राउड भी आएंगे और क्राउड इंक्रीज होगा तो आपका टैक्स भी, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा. No, that is not affordable because it is too much. 200 means it is too much. Can be reduced to 50 or 70. You should think about that. Government has to think that every person cannot afford that much price. गोंयकारांक 100 रुपया फी बरोबर न्ही म्हूण प्रतिक्रिया. इतिहास कळपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी येवंक जाय, तेन्ना एंट्री फी आसूंक जायना. पयलीं गोंयकारांक ID कार्ड दाखोवन फ्री एंट्री मेळटाली. म्हाका दिसता भितर जे कितें पळोवपाक मेळटा ते आमचे कितें जे फ्रिडम फायटर्स आसा तेंचो स्ट्रगल न्हू, ते पळोवपाक तरी तेंच्यांनी चार्जीस लावचे न्हू. ते लोकांक कळपाक जाय की हांगासर कितें अत्याचार जाल्लेले आसा, कशें कितें जाल्लेलें आसा. आनी 100 रुपीज पर पर्सन थंय इतलें वर्थ ना कितें पळोवपाक. तेंच्यांनी अर्देक जे कितें आसा तें बंद दवरलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. हरवळ्या कॅल्शियम बेटोनेट म्हळ्यार मुल्तानी मिट्टी म्हूण स्किन केअरा खातीर फामाद आशिल्ल्या नव्या मायनर मिनरल्साची खण मेळ्ळ्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे मिना खातीर नथुर्मल इको मिनरल्स कंपनी मायनिंग लीज डीड दिली. कॅल्शियम बेटोनेटाचो आयुर्वेद, खावपाचें तेल, वायन, बांदकाम, शेती धरून हेर कितल्याशाच मळार उपेग जाता. गोंयांत टुरिस्ट म्हणून येवन फेक डॉक्युमेंट दिवन रेंट बायक घेवन फुज्यो. पणजे पुलिसेन कोल्हापूरच्या 32 वर्साच्या सद्दाम जमादाराक धरलो. ताच्या कडल्यान 3 स्कूटरी आनी 1 मोटरसायकल जप्त. कळंगुटे रेंट बायक चोरयेच्या प्रकरणात सद्दाम भितर आशिल्लो. जामिनार भायर येताच ताणें परत गाडयो चोरल्यो. गोंयांत टुरिस्ट म्हणून येवप, फेक डॉक्युमेंट दिवन रेंट बायक घेवन फुज्यो मारप, असले प्रकार हालीं वाडपाक लागल्यात. तिगांनी पुलिसेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसेन अभ्यास करून सांपळो रचून कोल्हापूरच्या सद्दाम जमादाराक रेड हँडेड धरलो. 4 गाडयो जप्त, सगळ्यांच्यो नंबर प्लेटी बदलिल्ल्यो. एका एपा वयल्यान फेक डॉक्युमेंट करून ताचें कर्म. He actually every time he used to come and he used to have different identity. इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दिस पर्सन यूज्ड ए गूगल ऐप, गूगल का कोई पिक्चर एडिटिंग ऐप, जिसमें इन्होंने ये जो आईडी कार्ड्स है, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, उसको अपने फ़ोटो लगा के अलग अलग नामों से इन्होंने इधर से चोरी किया. We have registered cases and we have linked 5 cases with this person. ह्या आदी कळंगुटे रेंट बायक चोरयेच्या प्रकरणात ताका धरिल्लो. जामिनार भायर येवन कर्म. ये सारे रेंटे बाइक के जो शॉप्स है, हमने इनको इन्फॉर्म किया था कि दिस पर्सन कम्स टू योर नोटिस, इट शुड बी इन्फॉर्म.
तो हमें ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, तब वी वर एबल टू कैच द पर्सन. This person was Saddam was arrested earlier in Kalangut also. तो उस टाइम उनसे हमने 6 गाड़ी रिकवर किया था. अभी ये उस केस में, कलंगूट वाला केस में बेल में है. बेल में आने के बाद यस अगेन स्टार्टेड डूइंग दिस. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. संजीवनी कारखानो बंद पडिल्ल्यान कामगारांनी VRS घेवची म्हूण सरकाराच्या नोटिशे उपरांत कामगारांचे राखान संजीवनीच्या कामगारांच्या दोनूय युनियनांनी एकठांय बसका जाली. कामगार VRS घेवंक तयार ना, तांकां दुसऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो म्हूण ते मागतात. संजीवनीच्या कामगारांनी VRS घेवंक न्हयकार दिलो. फुडाराचो प्रश्न उपराशिल्ल्यान कामगारांच्या 2 संघटनांनी एकठांय बसका घेतली, आपली बाजू मांडली. आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटराक परतून सांगले, तू एक बेस्ट ऍग्रीकल्चरल ऑफिसर या कंपनीच्या सुदैवान तू ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून येयल्लो आहा. तू तुझे नेतृत्वाखाला ही कंपनी वयर काडूंक शकता. जी फार्मा आयज पडीत पडलेली, तातूंतल्यान जे तरकारी आनी कितें सगळं ऊस आनी सगळें कितें तयार जाता, ताचो ह्या संजीवनी कामगारांक आनी ताचो फुडार दिवंक शकता. ताका लागून तुवें आमकां सपोर्ट करूंक जाय आनी सरकारा फुडें आमचे प्रश्न घालूंक जाय. दुसरो विशय आमी सांगले की कामगारांचे पेमेंट दिवपाचे सरकारा लागीं आनी एक्सटेन्शन घे. 80 कामगारांक भायर मारला वा भायर दवरला, तेंचे नोकरीचे एक्सटेन्शन 100 म्हयने घे. कित्याक सरकारान तांकां एक्सटेन्शन दिवन आसलेले. त्याच बरोबर पगार एलोकेट करून घे. प्रुडंटान MD सतेश नायकाक कामगारांच्या इश्यूचेर विचारले. तातूंत कशें आसता की जेन्ना फॅक्टरीज बंद पडल्या, तांचे पोटार फुडें हें गावप काय तें बरें दिसना, पण तांकां खंय ना खंय तरी एब्जॉर्ब करपाचें हें खंय तरी ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड तरी करपाक जाय. ओके. सो सरकार तेजेर कितें आहा तें योग्य डिसिजन घेतलें. कित्याक ही सगळ्यांक सरकाराक तरी हाजे जाणीव आसात आनी ते तातूंत ते पावल फुडें वयतले. परत केन्ना मिटींग दवरल्या सर तेंची? आनी 15 दिसांनी तांकां हांव इन्फॉर्म करतलो. तोपर्यंत तुमी कितें आयज तुमकां पत्र वगैरे केलें तर तुमी फॉरवर्ड करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी सेक्शनायझर रिमोट कंट्रोल तयार केला. भुरग्यांनी कॉलेजीची प्रोजेक्ट म्हूण हो रिमोट कंट्रोल तयार केल्लो. ताचो भौशीक मळार लाव जातलो. वीजमंत्री सुदीनान रिमोट कंट्रोल लॉन्च केलो. ह्या रिमोट कंट्रोला वरवीं 11 kV लायनींतलो फॉल्ट सोदप खंय सोंपें जातलें. आता रिमोट प्लेस म्हणजे आमचे जो 70 विभाग आसा, देट इज ऑलवेज कंप्लेन. ती एवरी डे आमकां प्रत्येक कंप्लेन ही त्या धारबांदोडा 70 अपघातांतल्यान चड येता. त्या खातीर थंय हो जो सेक्शनायझर किट जर आमी वापरले जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात आमचे जे त्रास आसा ते कमी जातले अशें म्हाका दिसता. Lengths are almost 20, 30, 40, up to 60 kilometers. And when there are fault, how to locate exactly which is the faulty section and how to isolate the faulty section, restore the healthy line as the student already detailed out. It's a big challenge. Sometimes it takes from 8 hours to 24 hours. And I'm sorry to say, but sometimes it takes more than a day. Because there are multiple faults on this overhead line, especially in these regions, Pune, Musgaon, Bicholi, where the lines are passing through dense forests. We have developed and we have implemented a unit on 11 kV upper feeder at Nandarmar, and it was successful trials with the Nitya. And the whole credit of course goes to our Jayesh Priodkar sir and Nitin Prabhu sir. या त्यांच्यानी कॉन्स्टंटली ते आमच्या वांगडा कोऑर्डिनेट करताले ऑन साइट टेस्टिंगाचे टाइम काढून. आणि आमकां खात्री आसा की ह्या प्रोजेक्टा खातीर ह्या प्रोडक्ट मुळे डिपार्टमेंटाचो खूब फायदा जातलो. कित्याक तेचो जो टाइम सेव जातलो, की तो फूल प्रोसेस जो आसा सेक्शनायझर ऑपरेट करप, फॉल्टी सेक्शन आयसोलेट करप आनी हेल्दी सेक्शन रिस्टोर करप हे इन नो टाइम जातले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.